फाटल्या कांय वर्सांचे तुळेंत HIV आनी एड्साच्यो केसी गोंयांत उणे जाल्यात. डाटा मेळटा ते प्रमाण एड्स लागून जाल्ले 1335 जाणांक मरण आयलें. 1986 ते 2024 मेरेन खंय एड्साच्यो 1912 केसी, HIVच्यो 18,565 केसींची नोंद जाल्या. 2003 ते 2011 मजगती आंकडो वर्सुकी 100 मायज आशिल्लो. 1986 ते 2024 मेरेन 14,35,000 मायज ब्लड टेस्टिंग केला. 2024 21 जाण सोंपले. ह्या जगात अशी खूपशी दुयेंसां आसात ती म्हटल्यार जगभर सांपडटा. तातूंत एक दुयेंस आसा तें म्हटल्यार HIV एड्स. आनी ताचो आमकां डेटा जो गोंया खातीर आहा तो आमकां डेटा आमच्या खातीर लागलो आसा. तो म्हटल्यार 1986 ते 2024 पर्यंत ह्या पिरियडा मदीं जे दुयेंती सांपडले ते 1993 आनी तातूंतले 1335 लोकांकूय मरण आयलेलें आसा. हे जे दुयेंती आहा ते मोठ्या प्रमाणात आढळटात ते म्हटल्यार बार्देस, तिसवाडी, मार्मागोवा आनी सालसेट तालुक्यांत. आनी हे जे दुयेंती आढळटात तांची एज ग्रुप आसता मेनली तो 25 to 49 पर्यंत आसता. आनी हेचे कारण जे आमकां डेटा सांपडटा ते म्हटल्यार सेक्शुअल ट्रान्समिशना खातीर चड करून जाता अशें डेटा सांगता. आनी सद्याचे जे केसी पळोवपाक गेल्यार 2024 पळोवपाक जाल्यार आमकां फक्त दुयेंस आढळ्ळा ती म्हटल्यार 15. सो बरी गजाल आहा ती म्हटल्यार सद्या दुयेंती आहा ती कमी जायत चल्ल्या. हेका लागून लोकांनी प्रिकॉशन घेवचे अशें एड्स सोसायटीन आव्हान करीत आसा, तांचे प्रोग्राम चालू आसा. सो अशा तरेन हो डेटा आसा तो सांगता की सद्या एड्साचें प्रमाण आसा HIV एड्स ते सद्या दुयेंती आहा ते कमी जायत चल्लेले आसा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश राव.